नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. शुक्रारा फांतोडेर शिवोले रेंट थारीन मुखाल्ल्यान येवपी दुचाकी चलोवप्याचो घेतलो जीव. संकेत दाबोळकर ह्या 32 वर्साच्या तरणाट्याक आयलें मरण. शिवोली संकेत दाबोळकार या तरणाट्याच्या दुखेस मरणा उपरांत थळावे पावले पुलिशेंत. ही थार खाजगी आनी गाडयेचो ड्रायव्हर आशिल्लो नशेत थळाव्यांनी केलो सणसणीत आरोप. दोन 2027ची विधानसभा वेंचणूक आपूण काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर लढयतलो. महानगरपालिका वेंचणुकेच्या पराभवा उपरांत आदलो महापौर सुरेन फुर्तादो हांचो निश्चय. कुडचडे लैंगीक अत्याचार प्रकरणातलो दुबावीत सोहम नायकाक तिसऱ्या प्रकरणात मेळ्ळो जामीन. केपें न्यायालयान दुबावीत सोहमाक दिलो दिलासो. अंदू वर्सा पुराय भारतात मॉन्सूनाचो पावस आसतलो. सरासरी परस उणो. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. नाताळ आणि नव्या वर्साच्या पर्यटन हंगामात घेवची न्हय 2027ची विधानसभा वेंचणूक. फेब्रुवारी 2027 घेवची वेंचणूक. ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनान मुख्यमंत्र्याक बरयलें पत्र. आता खबरो विस्तारान. शुक्रारा फांतोडेर शिवोले रेंट थारीन मुखावयल्यान येवपी दुचाकी चलोवपी संकेत दाबोळकार ह्या 32 वर्साच्या तरणाट्याचो जीव घेतलो. जाल्यार आनीक एक 12 वर्साचो भुरगो गंभीर जखमी आसा. राज्यांत ह्या आदी थारकारीन भिरांकूळ अपघात केल्या. आता सरकार हाचेर कसली खर पावलां उबारतले हाचेर सगळ्याचेच लक्ष केंद्रीत आसा. अर्ली मॉर्निंग 6:30 कॉल येयल्ले PCRचे की शिवोले तसो एक्सिडेंट जाला. सो माय ऑफिसर विजिटेड द प्लेस आनी तेणी पळयलें की इट वॉज एक्सिडेंट बिटवीन अ थार एंड अ डिओ स्कूटर. आनी भितून डिओ स्कूटराचो तो रायडर आहा तो हॅज एक्सपायर्ड एंड द पिलियन रायडर ताका इंजर्ड आनी तो थार ड्रायव्हर आसलो. सो ताका वी हॅव डिटेन केलो आनी वी हॅव ब्रॉट हिम टू द पुलीस स्टेशन. वी हॅव सेंड हिम फॉर द मेडिकल्स आणि बॉडी इज ऑलरेडी सेंट फॉर पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन. आणि आफ्टर डिटेल्स हियर वॉट एव्हर इज द लीगल फॉर्मॅलिटीज वी विल टेक एक्शन एज पर लॉ. ऑन द स्पॉट ताका मरण आयले काय? ही वॉज शिफ्टेड टू हॉस्पिटल. देन वी केम टू नो दॅट इज डेड. सो थार प्रायव्हेट आशिल्ली? इट्स अ प्रायव्हेट थार. बट ती रेंटाक दिल्ली काय कशी कितें? Prima facie it is not given on the rent. So the person who was driving is also stayed in Shivalim. Okay. Wrong thing केला. So we have sent him for a medical. बट आता जे लोक भायर जमला त्यांचे म्हणणें अशें आसा की तो कोण तो भायलो मनीस आनी प्रायव्हेट ताणें गाडी रेंटाक घेवन तो चलयतालो म्हणून. So that we are investigating. ओके. आणि जे आता रेजिडंट्स नेबर्स ताचे भायर जमला त्यांची कितें मागणी आसा तुमच्या कडेन? They are asked for a strict action against the driver. So whatever as per the law we will take a strict action. सो त्याच्या कडेन धाकटो भुरगो आशिल्लो ताचें कितें जाता? He is injured. फाटी जाल्ल्या पणजे महानगरपालिका वेंचणुकेत आपूण हरूना, लोक हरल्यात. आपणे पणजे शारा खातीर त्याग आनी सेवेची 40 वर्सां ओंपल्या. 2027ची विधानसभा वेंचणूक आपूण काँग्रेस पक्षाच्या तिकेटीचेर लढयतलो अशें महानगरपालिकेचे आदले महापौर सुरेन फुर्तादो हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. आयकात. आम्ही पळय CCP इलेक्शन झगडले न्हू. सुरेन फुर्तादो हारूंक ना. गमले न्हू. Okay. It is the people who have lost, not me. Okay. Because I have sacrificed for 40 years for the city of Panjim. I have not made like this. I have always been like this. हांव पळय मेयर आहलो तेन्ना 10 ट्रक हाडलेले. 25 वीट कटिंग मशीन हाडलेली. 25 प्रुनर हाडलेले.
गमले एक स्काय लीफ हाडलेले हांवें अशें केन्ना करून अशें दिल्या तेच हांवें कितें हाडलेले तेच अजून पसून थंय चलता पणजे म्युनिसिपालिटीन आनी येस आय एम गोईंग टू कॉन्टेस्ट इन पेंजीम इन 2027. ओके, तुम्ही उभे रावपाचे आसा इलेक्शन? येस, आय विल कॉन्टेस्ट इन पेंजीम in 2027. आणि खंयच्या पार्टीक उभे रावतले? I will be contesting on the Congress party. I am appealing to all my friends. Please vote for and support me this time. ओके, म्हणजे काँग्रेसी I have got something in my this thing for Panjim. Allow me to do it. Don't look on party lines. Look at Suren Furtado and vote for me. कुडचडेच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातलो दुबावित आरोपी सोहम नायकाचो शुक्रारा केपें GMFC न्यायालयान जामीन मंजूर केलो. सोहमा आड दाखल केल्ल्या 5 प्रकरणां मदले हे तिसरे प्रकरण आसून या प्रकरणात न्यायालयान ताका दिलासो दिला. यान पयलीं ताचे 2 जामीन मंजूर जाल्ले. यान पयलीं दुबावित सोहम नायका आड गुन्यांव फाट्यान 2 आरोपपत्र दाखल केल्यात. कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणातलो आरोपी सोहम नायक हाका आयज केपें कोर्टान तिसऱ्या केसीक भितर बेल दिल्लो आसा. ही केस क्रायम ब्रांचा कडेन आशिल्ली आनी क्रायम ब्रांचांतली सोहम नायकाचेर लागू जाल्ली ही सगळ्याकाय पयली केस आशिल्ली आनी सुरवातेक ह्या केसीक भितर सोहम नायकाच्या विरोधात चिल्ड्रन्स एक्टाच्या विरोधातूय गुन्यांव नोंद केल्ले. मात ह्या केसीचे कांय दिसा पयलीं केपें न्यायालयांत क्रायम ब्रांचान आरोपपत्र दाखल केले तातूंत भितर चिल्ड्रन्स एक्ट हो म्हत्वाचो जो गुन्यांव आशिल्लो तो ड्रॉप केलो. ताका लागून आज केपें कोर्टान सोहमाक परत बेल दिला आनीक सोहमाचे जे 5 केसीस दाखल जाल्ल्या तातूंत भितरलो तिसऱ्या केसीक मेळून ताका बेल आसा. सुशांत कोंकणकार, गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांव साकून. अंदू वर्सा पुराय भारतात मॉन्सूनाचो पावस सरासरी परस उणो आसतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जून ते सप्टेंबर 2026 या काळात देशात लांब काळ सरासरी सुमार 90% पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे कळटा. जून म्हयन्यात पावस सरासरी परस कमी पडपाची शक्यताय आसून जायत्या राज्याक सरासरी परस चड दीस उष्णतायेच्या ल्हाराचो सामनो करचो पडटलो अशी शक्यताय आसा खंय. दोन 2027ची विधानसभा वेंचणूक नाताळ आणि नव्या वर्साच्या पर्यटनाच्या हंगामात घेवची न्हय अशी मागणी गोयच्या ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशनान राज्य सरकाराकडे केल्या. ह्या विशीं असोसिएशनान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां पत्र बरयलां. या काळात वेंचणूक घेतली जाल्यार येरादारी कोयडी, व्यवसायाचें लुकसाण आनी पर्यटनाचेर परिणाम जावंक शकता असो इशारो संघटनेन दिला. देखून वेंचणूक फेब्रुवारी 2026-27 घेवची असो प्रस्ताव असोसिएशनान मांडला. ला कांपाल वाठारात दर खेपे जावपी अपघाताच्या फाटभुंयेर नागरिकांनी रोड रॅम्बलर बसोवपाची मागणी केल्या. या मागणेची दखल घेत पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी शुक्रारा भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांसयत सुवातीची पळोवणी केली. नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर बेगोबेग गरजेचे उपाय करतले अशी माहिती दिली. Heard a loud bang and we said, oh my gosh, this is another accident, because on these crossroads we've been having so many accidents, maybe 2 per day also, so we have only been counting 35, 40, I think this was about 42nd accident that took place in this road. Some were minor, but we were hoping there wouldn't be a major one. We were after the CCP to put these rumblers or something, but unfortunately someone was so serious yesterday. It was a motorcycle accident and the husband and wife were both on the road, bleeding profusely from the mouth, ears, nose, and it was very sad. So we thought that now it's high time, we cannot wait any longer, and we'll put the rumblers or whatever for safety in future. I ran then motorcycle
स्कूटर मोदी आशिल्ली आनी एक बायल तेवटेन पडिल्ली आशिल्ली आनी एक दादलो हेवटेन. सो इम्पॅक्ट आसली एक गाडी आनी एक स्कूटर. ओके, गाडी एकदम स्लो आसली अशें म्हण सांगता, हांव कांय पळोवंक ना. सो हांव आयला तेन्ना तो दादलो मातशें आळतालो, हें करतलो, हिंगा दुखता म्हणटालो. आनी केन्ना हांवें हात लायले तेका ना, तेजे कानांतल्यान रगत, नाकांतल्यान रगत, देवड्यार सगळो तांबडो जालोलो. आनी तो उंकूंक सोदतालो, करतालो. आमी चाले तेका उंकूंक सोदता, तो उलय नासलो. मागीर ताका कितें जाय आसलें, सो तेजो मोबायल ताणें सोदून तो मोबायल काडलो आनी तो थिंगा दवरलो. मागीर ताका क्रॅश हेल्मेट आसलें. म्हाका अशें लागता ताका चड लागूंक ना, तें क्रॅश हेल्मेट करता. ताजी गोरकान तेवटीन उसुल्ली दुसरे सायडीन. आनी तिणें म्हाका दिसता ती पडली तेन्ना तोंडार पडली. सो तिजो दोडो सारको इतलो सुजिल्लो, म्हाका दिसता तेजो दोडो गेलो आसतलो. म्हाका दिसता तो सारको तेज्या नाकांतल्यान, तोंडांतल्यान, कानांतल्यान सगळ्यान रगत येतलें. ताजे येवचे पयलीं हिंगा रामलर घाल. तो सांगता इट एज टू बी पास बाय कलेक्टर आनी कितें खूब म्हाका तेणें सांगलें. मागीर काल इट वॉज इम्पॉसिबल. हांवें ताका फोन केले आनी सांगलें तुमी हें करिना जाल्यार दोन मोडी आसतली हिंगा दिसान. मागीर तो आयज येयलो आनी मागीर ताणें सांगलें आपूण घालता. तो आतां रामलर घालता म्हूण सांगला. परवां न्ही रे, परवां घालता म्हूण सांगला. पळोवया. आणि गव्हर्नमेंट ऑफिसर झाले बरे. PWDचे मनीस सांगले तो. सो ते येयले. खंयच्या पण एरिया खंयची ही कांपल. Primarily, there was a major accident yesterday involving an elderly couple and a car. So the residents are concerned about. There are a lot of people that come speeding because the roads have been recently hot mixed. So that meeting was basically with the PWD department to put rumblers on the things. So when the roads are hot mixed, the rumblers also were tarred over. So they said that they get it done soon in the next couple of days. That's the primary thing, and then desilting and regular cleanliness. So total how many rumblers will be coming? See, now first we're going to identify that location because that is the main road that leads to 18 June Road and from Bombay and all the Fisherman's Wharf and all that. So first we will take that section. It will be around 6 or 7 rumblers at 4 intersections just to see how that is doing. Once that is placed, then we will see if it's made a major improvement. Then we will check and see what steps need to be taken next. I think this is there to make one way or something like that. No, as of now, no. See, it's also because the roads are smooth. A lot of people are speeding. Right? So I just want to urge people, at least when you drive. See, these are residential areas. This is not a commercial road. So when you're driving, there are a lot of elderly citizens that live in these areas. I'm urging people, whoever's driving these roads, to ride their bikes carefully because a lot of people are just speeding through the roads. खंयच्याय उदरगतीच्या कामा खातीर रस्ते म्हत्वाचे. म्हजे घर येवजणे घराक रस्त्याची जोडणी मेळपाक जाय जाल्यार जमीन धनियांनी NOC दिवप गरजेचें आसा. NOC मेळयली जाल्यारूच रस्त्याची कामां बेगीन जातली अशें मत कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझ हांणी उक्तायलें. साई विहार वेळसा वाठारांत रस्त्याच्या कामाचें उक्तावण केल्या उपरांत आमदार उलयलो. जायते फावटी म्हणजे पयलीं येताले सगळो ग्रुपूच असो घेवन ते म्हणजे ऑफिसान मेळोंक बी येताले आनी सांगताले जाता तितले बेगीन आपलो रोड कर. पयले ते येताले, पयले येता तेन्ना विदावट NOC येताले, आपलो रोड कर. जेन्ना NOC मेवली, जेन्ना तांकां सांगलें गो तुमी NOC हाडली म्हणजे कांय करपाक शकना, तेन्ना तेणी NOC हाडली. ताच्या उपरांत फटाफट आमचो जो प्रोसेस कितें आसा म्हणजे MLA लॅडाचे जो प्रोसेस आसा तो हांवें करून दिल्लो आसा आनी आयज तो सँक्शन जावन आयज तो ऑलरेडी रोडूय तो कंप्लीट जालो आसा. म्हाका दिसता ताणें डिले केलो NOC हाडपाक, ताका लागून लेट उरलो. तरी आसतना NOC हाडून जाता तितले बेगीन आमी हें करूं दिलां. हांव पळयता आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी, हांव जायते फावटी हांव आमच्या लोकां थंय हांव डिस्कशन करता. म्हाका हो रोड करून दी, म्हाका हो रोड करून दी, म्हाका तो रोड करून दी. लोकांचो सगळ्यांचो डिमांड आसता. हांव जाणा सगळ्यांकूय रोड जावो आनी आमकांय एज अ MLA म्हणून म्हाकाय लोकांनी कामां करपाक जाय. पूण विदावट NOC व्हेरी डिफिकल्ट आसा, कित्याक लोक NOC हाडून दिना. आयज तर NOC हाडला म्हणून हो जाला की हेज्यानी पयले 2-3 वर्सां पयलीं म्हाका ते सांगत आहले पूण म्हाका NOC मेळून आहली. पूण आतां NOC मेळोन हें काम सगळ्यांक मेळून जो कन्सर्न डिपार्टमेंट हांव चड आनी चड आमचे PWD डिपार्टमेंटाक जावन इंजिनियर सगळें काजांतान दी बरें करून म्हणटा जाता तितले बेगीन हो तो तांच्यांनी हो प्रोसेस करून आयज आमी ते रोडाचें इनॉग्रेशन केलें आसा. तशेंच हांव सजमतां आमचे लोकांकूय आतां सोंपेपणी हो रोड कितें जायते फावटी म्हणटाले ह्या रोडार पडटा सारके मोटरसायकल गेले सारके वचना अशें ताका जायते म्हाका येतालें. आतां म्हाका दिसता आतां सोंपेपण जालां.
राज्यात कायदो आणि सुव्यवस्थेचे परिस्थितीचेर परतून एक फावट प्रश्न उप्रासल्यात. बिरेस्तारा सांजे वेळार ओपा रस्त्यार एका अनवळख्या मनशान नागेंद्र उर्फ निखिल नायकाचेर जीव घेणो हल्लो करपाचो यत्न केलो. उपरांत फुजो काडल्यो. नायकाचो हात स्वताची राखण करतना जखमी जाला. या घडणुकेक लागून कांय काळासावन वाठारांत तणाव निर्माण जाला आनी हल्लेखोर कोण आनी ताचो हेतू कितें तें सोदून काडपा खातीर पुलीस नेटान चवकशी करतात. पळयात पुराय बातमी. आयज सांजेच्यान कामाचो येता आसतना ओपा रोडार रावला उदक घेवपाक एक 5:30 सुमाराचो. आयजूच म्हाका लेट जाला, अशें 5:30 सुट्टा. सो उदकाची बाटली घेतली आनी सहज वयता आसतना म्हटलें थोडे सायडीक दुखतलो आनी क्रॉस जातलो. सो ओपा रोडार साकवा कडेन हांव गाडी पार्क केला हांवें आनी उदक म्हणून भायर सरलो. एक अननोन पर्सन फाटल्यान येयलो, एक ब्लॅक कलरची बायक ती हांवें नोट करून ना. एक 4-5 गाडी फाटल्यान तेणें गाडी आपली पार्क केली आनी सडनली तो म्हाज्या आंगार जो धांवून येयलो एक बेसबॉल स्टीक घेवन आनी डायरेक्ट म्हाज्या अटॅक केलो. अटॅक करतो वेळार हांवें असो हात घातलो, तो हांगा बसतालो, तो क्लियर बसतालो. सो हात घालतो हांगा बसलो काय सो हांवें ताका धरलो आनी विचारलें की अरे कितें जाला, कोण तूं सुटलो. परत अटॅक केलो. परत अटॅक करतकूच म्हाजी घडयाळ सुटली हातीची आनी हांवें मातसो पळ घेतलो, फाटीं सरलो. परतूय हातीचेरूच मारले तुज्या. परत अटॅक केलो. सो ते मारतना म्हाका लागना, वारे कडेन सुटले अशें. परत हांगा बसताले, तोंडार बसताले. सो पाटल्याक तेणें मातसो केलो म्हाज्या वांगडा, एक 10 मीटर बी येयला आसतलो. मागीर जसो हांवें मोबायल काडलो टर्न जालो. तुवें सेफ करपा लागून तूं धांवलो. तुजो पाटलाग केलो. आयटम तो मारूंकूच दिल्लो आनी तो हेड ऑन मारपाकूच सुटतालो म्हाका. सो जसो हांवें मोबायल काडलो तो गाडये कडेन गेलो, गाडयेचेर तेणें अटॅक केलो. गाडी फोडली म्हाजी, फुडले हेडलायट फेरी बी सगळे फोडले आनी विदीन 5 मिनिट्स तेणें शो केला. आनी हांव व्हिडियो शूट करपाक वयचे पयलीं 100 नंबर डायल केल्लो आनी फोन बिजी येतालो तेंचो. जसो व्हिडिओ ऑन केलो म्हाका कॉल तेंचो रिटर्न येयलो. सो कॉल घेता म्हटल्यार तो पासा. म्हणजे तुमी रिकॉर्ड आनी करपाक पावले. कांयच पावलो. बरें, आय विटनेस बीन कोण आय विटनेस थंय बायलो जी आशिल्ली एज आसा, एक 2-3 बायलो वॉक करताले. तेंच्यांनी लायव्ह पयला. एक 2-3 जण कामावयले कोण येताले चलोन तेंच्यांनी पयला. एक 4 व्हिलर रावली ती तेंच्यांनी पयला. एकटो 2 व्हिलर बायकान आशिल्लो तो रावलो. ते आर्य ऑटोमोबायलांतल्यान कोण एकटो भुरगो भायर सरतालो, ते गॅरेज आसा पळय थंयसरल्यान तो म्हाज्या वांगडा येयलो गाडये कडेन. सो सीन सगळो असो जालो. हालीं म्हणल्यार कामाक लागलेले जाल्यार म्हाजे कोणा वांगडा कांय वायट पडना आनी अशें कोणाक येना. एज अ नेचर आसता हांव थंय, पण म्हाज्या सगळ्या वांगडा बरो हांव, वायट कोणाक ना. हांवें आमच्या भुरग्यांक जाल्यार खूब हेल्प केला खुबशे बाबतींत. पूण केन्ना हांवें कोणाचे अशें क्लिचीस जावं गज करून केन्नाच कांय ना. आनी पर्सनल लायफान म्हणटा ते फॅमिली वाटेचेर म्हाजे खातीर कोणाक त्रास जाला किंवा हांवें त्रास केला अशें केन्नाच. ओके, तुका घेवन कोण आयला हांगा मागीर पुलीस येयले, तिस्कावले PCR येयले, ते रावले थंय येवन तेंच्यांनी अशें इन्वेस्टिगेट केले. आमी रावंडाक गेले, कुट्टी पर्यंत गेले सोदपाक, मी भितर रावला बी जाल्यार थंय. मागीर थंयच्यान मागीर फोंड्याचे पुलीस येयले, PSI साहेब आशिश रेवी साहेब येयले. तेंच्यांनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन केलें, विचारलें की सगळें म्हाका कशें कितें जालें इन्सिडंट. मागीर म्हाका मेडिकलाक हाडलें. ओके, आतां ID हॉस्पिटलान तुका हाडला. परत कितें चेक कितें केलें तुका? फ्रॅक्चर बीन आहा कितें सांगला? चेक केलो. सद्या तर ती म्हणटा फ्रॅक्चर ना हाती. ओके, नॉर्मल आसा, फक्त म्हणटा ती सूज आसा, कितें तरी भितर टिश्यू हे जाले आसतले. सो स्टील तुका कितें दिसता जाल्यार सॅटर्डे रिकमेंड केला तेंच्यांनी तूं येवन ऑर्थोपॅडिकाक मेळूं शकता. ओके, आनी पुलिसांनी तुमकां आपयला की फर्दर इन्व्हेस्टिगेशना फाल्यां कॉल आउट केला? CCTV त्या एरियाची खंय खंय नियर बाय एरियान आसा, मे बी एक पंचायती कडेन आसा ती, एक बँके कडेन आसा ती आनी एक हायवेर आसा ती. ते तिनूय फुटेज त्या टायमा भितर ते सोदपाक सोदता. सपोज तितूर कितें सस्पेक्ट मेळटा ते हांवें सांगलां ते हितून ब्लॅक कलर हेल्मेट, ब्लॅक जॅकेट, ब्लॅक व्हेहिकल, सपोज तसो मनीस मेळटा त्या टायमार जाल्यार आयडेंटिफाय. काजू पिकाचो सीझन सोंपले उपरांत आतां गांवगिऱ्या वाठारांत भिण्णाची सोलां करपाच्या वेवसायाची गडबड सुरू आसा. ओंदू भिण्णां खूब पिकल्यात, तरी लेगीत ही सोलां ओंदू खावचे पयलींच आंबट म्हणल्यारूच म्हारग जाल्यात. दुसरे वटेन पावसाचेर ह्या वेवसायाचो फुडलो निर्भर आसा. पळयात. भिंडाची सोलां ही दिसपट्ट्या जेवणातलो एक मुखेल घटक आसा. देखून ह्या सोलांक खूबच मागणी आसता. भिंडाच्या आगळाक लेगीत मागणी आसता. मिरगाक सुरवात जावचे पयलीं गांवगिऱ्या वाठारांतल्या चडशा घराब्यांनी भिंडाची सोलां करतात. सध्या दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सोलां करपाचो वेवसाय चालू आशिल्ल्याचे दिसून येता. कांय वाठारांत सोलां तयार जावन बाजारांत लेगीत विकपाक आयल्यात.
झाडा वयल्यान भिंडा काढून ताच्या सोला करतात म्हणसर खूप त्रास आणि पैसे खर्च करचे पडटात. देखून ती सवाय विकपाक परवडना अशें व्यावसायिकाचे म्हणणे आसा. भिंडा झाडाची मानाय घालून काढू जाय, त्या उपरांत इचू जाय आणि मानाय घालू जाय इचपाक. मागीर ती हाडून धुवून नेशून फोडू जाय, सोला काढू जाय आणि सुको घालू जाय. बियो एक कात काढू जाय, अगळ एक कात काढू जाय. अशें भिन्ना बरी पिकल्यात. बरी पिकला भरपूर. म्हळ्यार पावसा लागून मानाय मेळना काडपाक. मानायची रेट खूप 2,500 आणि 3,000. पण कितले चलतलो बरें जाला, भरपूर जाला पीक. पण पावस येत जाल्यार पावस येत जाल्यार ते देवाचे केलो केल्लेले रेना घराक केल्लेले. तुम्ही रेना करतात. मागीर पोरच्या परस भिन्ना भरपूर पिकल्यात. जाला म्हणजे भिन्नांचो व्यवसाय म्हणजे सोला करता भरपूर कटकटीचो न्हू. कटी जिवाची मोस करून घेवची पडटा. घराचे तुका जेम ना काय ना, जेवण ना खाण ना, फोडूस पकडना खबर ती. नीचेर चडपाक तुमकां आतां म्हणजे कितें त्रास जाता? चडपाचे आस्ते आस्ते चडपाक लागता. तेका फाटे आसता, तेका हे धरून धरून चडोवचे लागता. म्हणून भिन्नांचे पीक कशें आहा? पीक बरें येना. म्हणजे तूं म्हाका दिसता भिन्नीचेर चडून भिन्ना पडटा. हय पीक बरें आसा न्हू. हय. आनी एके भिन्नीची भिन्ना पाडपाक सादारण तुमची मजुरी कितें? 1000 रुपया. 1000 रुपया. तुम्ही पाडल्यात? पाडला. म्हणजे त्रासदायक आहा. त्रास आहा. मातशें जर लक्ष हे जायत जाल्यार सकल. सध्या भिन्नांची जी आमसुला सोला तांचो रेट कसो आहा? रेट 350. पावस पडला ती येवतली. 350 कितें? 350 पट. आणि पायल कशी? पायली पडली पळय मरे 400. 1000 पडटा. 800 पडटा. 800 जाय. म्हणजे सध्या मागणी आसा सोलांक? आसा पण आता देवतली ती पावस पडलो जाल्यार. पावस पडलो जाल्यार देवली आणि उरलेली सोला करपाक मेळची ना. गेली फुकट. पावस पडनाच जाल्यार हो व्यवसाय बरो. बरोबर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गावातली पडींग जमीन लोकांनी लागवडी खाला हाडची. शेतां करपा खातीर सरकार पुराय तेक्या सयत आर्थीक मजत लेगीत करतलो असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारलो. वेऱ्या वागुर्मे खेळा संकुलाचे उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. गांव स्वयंपूर्ण जातलो तेन्ना गोंय स्वयंपूर्ण जातलें. एग्रीकल्चर सेक्टरांत आसतलें, हॉर्टिकल्चरांत, पिसिकल्चर आसतलें, डेरी फार्मिंगार आसतलें. हे जर जातलें आसत जाल्यार आमी सगळ्या जाणांनी, म्हाका काल खूब बरें दिसलें की हांव एका पेपराचेर न्यूज वाचतालो की पयले फावटी जे आमकां लागपी वेजिटेबल्स खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी जे इम्पोर्ट करताले पळय न्ही, ती वेजिटेबल आतां आमी एक्सपोर्ट करपाक लागलेले आसा. हे कोण करता? सरकार करिना, लोक करता गांवांतले. खूब मोठ्या प्रमाणात तुमी भाजी रोवपाक सुरवात केली म्हणून आमी खूब भाजी जी भायली हाडटाले ती बंद जाली. आमी एक्सपोर्ट करता. म्हणजे भेंडे आतां आमी भायर दिता, मिरची आतां आमी भायर एक्सपोर्ट करता. हे कोणा खातीर पॉसिबल जालें? एक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान उलो मारलो आत्मनिर्भर भारत गोवा, आनी हांवें स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेचेर गांवागांवांतल्या शेतकारांनी हे करपाक सुरवात केली. म्हाका ताकाच लागून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक उलो मारता की सातत्यात हांव स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत ग्रामपंचायतींनी इनिशिएटिव्ह घेवची की जेन्ना गांवांतली शेती पडीक आसा ती शेती करपा खातीर पुराय तेंको दिवपाचें काम सरकाराचें आसा. आयदर सरपंच आसतलो, जिल्हा पंचायत सदस्य आसतलो, आमदार आसतलो. इवन दो आमी आमदाराच्या फंडांतल्यान सुद्दां आतां म्हटलां की सपोज एक 2 लाख शेत जर एका लागवडी खाली हाडटा आसत जाल्यार ताका लागपी पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जाय, म्हणजे ताका फेन्सिंग करपा खातीर जर कदाचित 10 लाख रुपया खर्च येता आसत, 9 लाख रुपया सरकार दिता. 9 लाख रुपयाची सबसिडी सरकार दिता. फक्त तुमी ते रावपाचें करपाक जाय. ताच्या खातीर मशीन जे लागता ताका परत आसरची 50% सबसिडी आमी दिता. तुमी जी वेजिटेबल करता ताका एट सोर्स तुका एश्युअर्ड प्रायस, जे आमी कितें म्हणटा, तूं भेंडे लाय, तुजे भेंडे आयज 50 रुपया पर किलो व्हरतले हे आमी तुका आतां सांगता की तुजे भेंडे लागतले तेन्ना आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन येवन 50 रुपया पर किलो ते व्हरतले हे आतां सांगता. भेंड्याची प्रायस जर तेन्ना 30 रुपया मार्केटान जाली सुद्दां जरी आसत जाल्यार आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन तुका सांगला 50 रुपयान व्हरतले जाल्यार 50 रुपयांनीच व्हरतले. 20 रुपया म्हाका लॉस जाले आतां, पण म्हाज्या शेतकऱ्याक लॉस जावपाक जायना. अशा पद्दतीचो एश्युअर्ड प्रायस दिवपाचें काम हे म्हजें सरकार करता. राज्यातल्या विद्यार्थ्यां खातीर म्हत्वाची खबर.
गिमाळे सुटे उपरांत राज्यातल्या शाळांचे आणि उच्च माध्यमिक शाळांचे नवे शैक्षणिक वर्स 6 जून सावन सुरू जातले, जाल्यार महाविद्यालय आणि गोय विद्यापीठाचे नवे शैक्षणिक वर्स 19 जून सावन सुरू जातले. मजगती शाळा सुरू जावचे पयलीं लेगीत बाजारात शाळेची पुरवण विकत घेवपाची धांवपळ सध्या चालू आसा आणि पुरवणाचे दर 10 ते 15% वाडल्यात अशें मुखार आयला. सध्या राज्यात गिमाळी सुटी चालू असली तरी नव्या शैक्षणिक वर्साची तयारी वाढल्या. राज्यातली शाळा आणि उच्च माध्यमिक शाळा 6 जुना सावन सुरू जातली आणि महाविद्यालय आणि गोय विद्यापीठाचे शैक्षणिक वर्स 19 जुना सावन सुरू जातले. शाळेचे पहिले सत्र 1 एप्रिल ते 10 ऑक्टोबर मेरेन आसतले. महाविद्यालयांचे सत्र 19 जून ते 14 ऑक्टोबर मेरेन चलतले. शाळा सुरू जावपाक फकत कांय दीस उरिल्ले आसतना सुटये खातीर गेल्ले विद्यार्थी आणि पालक घरा परतपाक लागल्यात. मजगती राज्यातल्या बाजारातली दुकानां शाळेच्या सामनांनी भरल्यात. पालक आपल्या भुरग्या सयत दुकानांनी गर्दी करून युनिफॉर्म, बॅग, पुस्तकां, रेनकोट आणि सत्री विकते घेताना दिसतात. पूण वाडट्या म्हारगायेक लागून परिणाम शाळेच्या पुरवणेचेर जाला आणि अंदू पुरवणेचे दर 10 ते 15% वाडल्यात अशें विक्रेते सांगतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत उदकाचो उणाव जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान नागरिकां मदीं चिंतेचें वातावरण निर्माण जाला. राज्यांतल्या 7 धरणांतल्या 4 धरणांचो उदकाचो सांठो 35% सकयल देंवला. पावसाच्या आदल्या पावसांत सातत्य नाशिल्ल्या आनी पावसाची सुरवात उसरा जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान परिस्थिती चड गंभीर जावंक शकता असो अदमास आसा. कांय दिसां आदीं उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी 15 जून मेरेन फावो तें उदक मेळटलें अशें सांगिल्लें. पूण उदका पुरवण उणी जाल्ल्यान नागरिकां मदीं उदकाच्या उणावा विशीं हुस्को वाडपाक लागला. टी टायम खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सपनातल्या घराक आणि व्यवसायाक आकर्षक आणि आधुनिक इंटिरियराचो स्पर्श दिवपाक आनीकूय सोपे जातले, कारण आता तुमच्या खातीर आयिल्ले आसात एक्सिस इंटिरियर्स, जे रेजिडेन्शियल आणि कमर्शियल इंटिरियरा खातीर खास तज्ञ जावन आसात. प्लॅनिंग, डिझायन आणि एक्झिक्युशन सगळे टर्की प्रोजेक्ट्स एकाच कडेन. प्रीमियम किचन, स्टायलिश वॉर्ड्रोब्स, मॉडर्न सिलिंग्स, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, एलिगंट फ्लोरिंग आणि फॅब्रिकेशन, तांच्या प्रत्येक कामात गुणवत्ता आणि परफेक्शनाची हमी आसा. फ्लॅट्स असो, विलास, फार्म हाऊस, तशेंच दुकानां, ऑफिसां, हॉटेलां, क्लिनिक्स आणि हॉस्पिटल्स प्रत्येक सुवातीक दिता सुंदर आणि स्मार्ट लूक. आयजूच भेट दियात सांतिनेज, रसोडा सामकार, काकुलो मोला, कुशीक, पणजे, गोंय. संपर्क करपा खातीर 7387943030 ह्या फोन नंबराचेर कॉल करात. एक्सिस इंटिरियर्स, ड्रीम स्पेस, परफेक्ट फिनिश. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है.